जेनिफरान पयलीं काँग्रेस MLA म्हणून काम केल्लें आनी आमी बरोबर कामूय केल्लें आसलें. ह्याच तिच्या बंगल्यार जेन्ना जेन्ना सरकाराच्यो घडामोडी जाताल्यो त्या टायमार तेन्ना खूब फावटी सरकार घडटालें, सरकार पडटालें आनी एक फावट तर अशें जालें आमकां सगळ्या आमदारांक येवन हांगा तेंचे घराक रावपाक पडलें आनी तेन्ना आमची सगळी जेवण खाण रावपाची सगळी काळजी जी आशिल्ली ती जेनिफर आपूण पर्सनली पळयताले आनी पर्सनली ती आमची कॅर घेताले. आमी जेवले ना जेवले सगळे हेचे म्हणजे आमचे सगळे आमदारूय थंय आसताले आनी आमी थोडे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑफिस बेररूय आमी आसताले. सो ती सारकी पर्सनली एक बरी होस्ट अशी तेणी त्या टायमार दाखयली आनी जे एक आमकां इम्प्रेशन तेजे बद्दल आशिल्लें ती हाय फाय टायप आसतली काय म्हणून. पूण जेन्ना आमी रावन तिजे बरोबर आमी काम केलें तेन्ना कळ्ळें ती सारकी डावन टू अर्थ आनी शी वॉज व्हेरी कन्सर्न अबावट एवरी वन. आमी सगळे जेवले ना काय ना जेवले ना जाल्यार कोणाक जेवण कमी पडलें जाल्यार सुद्दां ती इमिजिएटली अरेंजमेंट करताली. सो असो तेजो एक वेगळो अनुभव आमकां आशिल्लो. त्याच बरोबर ती जेन्ना मतदारसंघाक काम करताली तेन्ना आपल्या लोकां खातीर इश्यूज घेवपाक याद जाता हांव हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चॅरमॅन आसतना सुद्दां ती स्किमी ती हांगा घालपाक म्हाका कितले फावटी तिणें फार्मान सुद्दां म्हणजे शेतीन घेवन गेल्ली ज्या कारणान त्यो स्किमी आमी तांकां एक्सटेंड करपाक सुद्दां. सो ते बारीक बारीकचे काम सुद्दां ती ताका तितलेंच इम्पॉर्टन्स दिवन ती काम करताली आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता आयज तिणें खुबश्या हजारांनी लोकांच्या लायफाक टच केल्लें आसा आनी तें आयज ज्या तिच्या अंतीम दर्शनाक ज्या तरेन गर्दी पडल्या तितूंतल्यान तिगेलो जन्मताक कितलो आदर आशिल्लो तो कळटा. सो आयज आमी सगळे ऑफिस बेररांनी येवन तिका तिजें अंतीम दर्शन घेतलें आनीक देवा कडेन मागणी केली की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची. She was the first women MLA in this assembly who did a lot of work, and she endeared herself to everyone with her works for the people, the way she dealt with people. We all were like her personal friends. We never felt we are fellow legislators. We felt like a family. That is what the bonding was between her and all the other legislators. May her soul rest in peace, and may God give strength to Babush Monsarat and his two sons to bear the loss and carry forward the works which remain unfulfilled because of her tragic demise. This disease, you know, it catches you unaware and you have to sometimes lose your life at a very young age. This is a real big loss to everyone, and I'm sure other people also will take care about their health. Health is wealth. Sometimes we do everything. We have no time for ourselves. I have noticed. Even she was one person who never thought of herself. She was thinking about the people, and in the bargain, she did not know even that she has contracted that disease. So we have to take care. I pray to God Almighty to give her full strength in taking her up to heaven. And I think Goa Legislative Assembly members will always remember her, whether in ruling or opposition, for the bonhomie that she always promoted and her relationship with all. आज खूब वायट दिसलें. आज एक बरी लिडर तर ती आशिल्लीच, पूण एक बरी मनीस आमच्या मदीं आज ना. एक टॉल लिडर आनी ताळगांव रिप्रेझेंट करपी. म्हाका खूब तिजे कडेन लागींचो संबंद इतल्याच खातीर आयलो की म्हणजे एसेंब्लीन बसून ती सदांच सायडीन बसताली आनी फ्रॉम फर्स्ट एसेंब्ली बसून आतां पर्यंत सदांच खंय तरी आमच्या असल्या फर्स्ट टायमाराक थंय आपल्याक दिसता जाल्यार गायडन्स करप, आमी खंय चुकता जाल्यार आमकां दाखोवप, हें कितें सतत केल्लें आसा. इवन तुमी पळयलें जाल्यार एसेंब्लीन बसून जेन्ना ती प्रश्न मांडटाली तेन्ना क्रिस्प म्हणजे तितलोच पॉयंट, म्हणजे लांब लचक न करता बाबा आपलो पॉयंट कितें आसतलो, आपल्या लोकांच्यो डिमांड्स कितें आसा त्यो तितल्योच मानून त्यो फाटीं लागून करून घेवपाची एक शक्ती आनी एक ताकद जी ती करताली आनी ताजी खुबशे टायमाक प्रेरणाय पसून आमकां मेळटाली. म्हाका दिसता आज BJPचो एक बरें लिडर, तातूंत भितर बायलो मनीस एक व्हडली लिडर आमच्या मदीं आज ना. म्हाका खूब वायट दिसता. Goa has lost a true leader who was working for the people, the down-town people. आज आमच्यामध्ये जेनिफर ना, त्याची पोकळी भरून काडप ह्या गोंयकारा खातीर खूब कठीण आसा. जे काम त्यांनी आपल्या राजकीय वेळार केले ते सगळ्यांच्या फुड्यान आसा. आनी आज हे जे दुख्ख आमकां जाल्लें आसा, आमचे
विधानसभेचे कलीग म्हणून तेंच्यांनी जे आमकां माया दाखयली, जे प्रेम दिलें ते खूब मनान लागलेलें आसा आनी त्यांची ही आठवण आमकां सदतीत आयज आमी देवा कडेन मागता की तेंचे घरच्या मनशांक सगळ्यांक हे दुख्ख पेलपाक लागून आनी सगळ्या गोंयकारां खातीर हे दुख्ख पेलपाक लागून देवान शक्ती दिवची आनी तुमच्या आत्म्यांक शांती लागता.